तुमचो मोरजकर आणि कोण हो तुमकां हांगसर काय दिवपा विचारना. तुम्ही हांगसर काहीशे मास्टर सगळे शिकलेले जाल्लेले आसा. ते फुडाकार घेवचो, एक ग्रूप करचो आणि त्या भुरग्यांचेर दुसऱ्या भुरग्यांचेर नदर दवरची जेणे करून तो व्यसनाक वयचो न्ही. हें जर केलें आनी रेग्युलर शाळेंत वचपाक, म्हाका काल जेन्ना शाळेंत गेल्लो तेन्ना मोरजकर म्हणटालो ते बूस पडून वयतना कितें करता काय म्हाका शाळेंत वयता. तो म्हणपालो आतां मॅक्झिमम अशें करता की तेंचे कोण रे पालक असो फुडाकार घेता आनी हांगसर दवरता. हांव तुमचे कडेन मागता तुमच्यांनी एक काम करपाक जाता, सगळेच ऊस तोडपाक वचूं नाका. आज तुमी सगळेच ऊस तोडूंक वयता ना, मागीर हांगा 4-5 लोक हांगसर मजुरी करता. 1-2-4 जोडप्यांनी हांगसर मजुरी करपाक रावची आनी जे कोण तोडपाक वयता तेंच्यांनी तेंचे कडेन जेवणाक करता येवचो. लोक हाडून दितले आमी हाडून दितले ते सोड आनी तेंचो खर्च करता ते शाळें हांगसर फंड पडपाक दिवचो न्ही. हेकान एक भुरगो शाळें वयचो ही तेजी देख घेवची. कोण आसलेलो शहीद म्हणजे कितें मेल्लो, कित्याक लागून मेल्लो अशें मरतात खूब लोक. आयज खूब लोक मरतात त्यांच्याच नांवान आतां म्हाळ वाडटात. पूण हो शहीद जाल्लो. शहीद जावप म्हणजे तेणे कितें तरी बरें काम केल्लें आनी तें आपल्या खातीर केल्लें, कोणा खातीर केल्लें, लोकांक खातीर केल्लें म्हणून ताका शहीद म्हणटा. आतां स्वातंत्र्य चळवळीन इतले लोक मेले तांकां आमी शहीद म्हणटात न्हू. अमर जाले ते म्हणजे सदांच खूब लोक मरोन वयतात पूण तेंचे लोक याद काडिनात. पूण अशे मोजकेच मनीस आसतात जे समाजा खातीर, देशा खातीर, लोकां खातीर मरतात तांकां लोक शहीद म्हणटात. आनी तेंची याद जंगल आसलें आनी त्या जंगलान अशे कातकरी लोक मिठागर म्हळ्यार खबर आसा मीठ पिकयतात ते लोक, कात काडटात झाडांचे ते कातकरी लोक, वानर मारतात ते वानर मारे लोक. अशा सगळ्या लोकांची बस्ती चिरनेर रायगड जिल्ह्यान महाराष्ट्रात चिरनेर जंगलान आसली. आणि एकदा ब्रिटीश सरकारान फतवो काढलो की तुमकां हांगासर लाकडां हाडूंक मेळची ना. आतां आमी हांगासर उजो करता न्हू, ती लाकडां पळयतात न्हू, लाकडां हाडपाक मेळची ना. ह्या झाडांचेर, ह्या जंगलाचेर, ह्या उदकाचेर तुमचो अधिकार ना अशें आमकां सांगलें. आमी कितें करतली? ह्या घराचेर तुमचो अधिकार ना म्हणून तुमकां सांगलें आनी तुमी कितें करतल्या? पेटून उठतल्यात न्हू. राग येतलो तुमकां, तुमी कितें तरी उपाय करतल्यात तेजेर का उठून चलंक लागतल्या? वयतल्या? जंगल म्हटल्यार पोट भरपाची जागा, बरोबर काय न्हू? सगळे जल, जंगल आणि जमीन जर तुमची ना जाल्यार मागीर आमी खंय रावतली? अशें म्हणून 5000 लोकांनी सत्याग्रह केलो. 5000 लोकांनी शांततेच्या हितून सगळे कोयते, कुराडी, आपली जी शस्त्रां असली, बाण सगळे काढले आणि ते येयले, सगळे मोर्चा घेऊन येयले. मोर्चा घेऊन येतकीर थंय मामलेदार असलो, मामलेदार आणि सगळे पुलीस असले. मामलेदार, पुलिसान सगळे येयले आणि मामलेदार कितें सांगतात की थंडपणान आमी करया. थंडपणान ते काय शस्त्रां उखली नात न्हू, तेंच्यांनी हातीन हाडल्या. ते हल्लो करता जाल्यारूच आमी हल्लो करपाचो म्हणून सगळे 5000 लोक, सगळे आदिवासी जंगलातले लोक शांततेन सत्याग्रह करतात आणि घोषणा दितात ह्या जंगलाचेर आमचो अधिकार आहा, ह्या उदकाचेर आमचो अधिकार आहा, ह्या लाकडांचेर आमचो अधिकार आसा अशें म्हणून ते झाडांक घट धरून रावतात. आणि ह्याच सायडीन कितें जालें, खूब लोक येयले म्हणून ब्रिटीश सरकार भियालो. खूब लोक येयले म्हणून पुलीस भियाले आणि भयान तेंच्यांनी गुळी मारली, गोळीबार केलो. आणि कोणी गोळीबार केलो आपल्या परवानगी शिवाय हे पळोवपाक तो मामलेदार फुडें सरलो. तो केशव जोशी तेजें नांव. तो मामलेदार फुडें सरलो, कोणी गोळी मारली आणि कोणाक लागली ती पळोवपाक, जाल्यार तेज्यार फाटल्यानूय बी गोळी मारली आणि तोय बीन मेलो. आणि 7 लोक मेले. आणि नाग्या माधव कातकरीची व्हडली भयण आणि नाग्या माधव कातकरी दोगांय ह्या आंदोलनात सहभागी जाल्ली. आणि त्यांना नाग्या माधव कातकरीकूय गुळी लागली आणि तो जखमी जालो. जखमी जातकीर तेज्या भयणीन त्याच्या बरोबरच्या सगळ्या लोकांनी ताका चोरून गेलो आणि असो खोपीन व्हरून दवरलो. म्हटल्यार डॉक्टर काय मेळोंक ना, रगत व्हांवून नाग्या माधव कातकरी त्या दिसा शहीद जालो. आणि तो दीस आसलो 25 सप्टेंबर 1930. आणि 25 सप्टेंबर ह्या दिसा हे जंगल आमचें आसा, ही जमीन आमची आसा, ह्या उदकाचेर आमचो हक्क आसा हे सांगपा खातीर हो नाग्या माधव कातकरी शहीद जालो. एक बरे जबाबदार नागरीक हांव फाटीं सांगिल्लें की आमगेले पणजे शेणजे अशेंच आशिल्ले, रानां भोंवताले, माडार चडटाले, शेतांनी घोळटाले. आज आमी सूट बूट घालून आणि डिग्री घेवन भोंवता, इतलोच फरक आसा. पूण हो कित्या खातीर तर आमी प्रयत्न केले म्हणून. आणि प्रत्येका कडेन प्रयत्न करपाची ती इच्छा आसत जाल्यार फुडें वचपाक कोणूच आमकां फाटल्यान दवरपाक शकना.
आम्ही जेन्ना 15 ऑगस्ट म्हणटा आनी कितें म्हणटा तेन्ना आमी फक्त गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस अशे व्हडल्या व्हडल्यां नांवां घेता. पूण तेंच्या वांगडा अशे कितलेशे शेकड्यांनी लोक असले जिणी नांवाचो नमूद करूंक ना. आनी हे तुमी अशें एक आमकां दाखोवंक दिले की ह्या कातकऱ्यांचो सुद्दां कोण तरी आसा. आमी एक भुरग्यांक शिकयतना म्हणटा मनीस कशें वागा, तेन्ना रागान म्हणटा आमी न्ही मस्ती करता, मारता एकमेकांक, तेन्ना म्हणटा मनीस कशें वागा. भारतीय तुम्ही आधार आसा, तुम्ही भारतीय आहात. भारतीय आसा म्हणच्या पेक्षा मनीस आपली इम्पॉर्टन्स कळनाका ना हो प्रश्न म्हाका खूब फाटी पडटा. पूण 1930 सालान हो मनीस आपल्या देशा खातीर हुतात्मा जाल्लो आसा. त्या मनशाचो इतिहास तुम्ही लक्षात दवरून तुम्ही बी आम्ही सुद्धा करून ना तुमच्या पूर्वजांनी कोणी तरी केल्ले आसा ही गजाल तुम्ही लक्षात दवरा. माझे नाव स्नेहा गावस, हांव संवेदन केंद्राचे सचिव. आज आम्ही हांगासर कातकरी समाज निरंकाल व संवेदन केंद्रातर्फे स्मृती दिन साजरो केलो हुतात्मा नाग्या म्हादू कातकरी हाचो. हुतात्मा नागा म्हादू कातकरी हो 25 सप्टेंबराक चिरनार सत्याग्रहान शहीद जाल्लो आनी आज आमी संवेदन केंद्र 29 सप्टेंबराक हा कार्यक्रम निरंकाल बस्तीचेर करता. ह्या नाग्या म्हादू कातकरीचो स्मृती दिन गेली 8 वर्सां पासून कातकरी लोकांक घेवन संवेदन केंद्र साजरो करीत आसा. आनी ह्या कार्यक्रमा खातीर आमच्या मदेन आयज बिचोले, सत्तरी ह्या भागांतली बरीचशी भुरगीं सहवाटी जाल्ली आसा. आनी आज सहभोजनाचो आमी कातकरी लोकां वांगडा जेवणाचो कार्यक्रम ह्या निमित्तान केल्लो आसा.